Pramod Sawant and his entire team on truly presenting a people's budget. For the first time, आम्ही पहिले हा की the CM has met so many delegations, so many groups, so many associations, त्यांचे suggestions किती त्यांना जाल्ले in the budget what these associations groups wanted. The CM not only took the suggestions but also in his budget speech he incorporated most of the suggestions given by these various groups and organizations that have come. I'll just touch upon a few areas, few sectors that I'll be touching upon today. One is panchayats. With regards to panchayat, CM has touched the simple and most common person by identifying the problem with regards to house numbers. Because of lack of house numbers, जायते बारीक मनशांक त्यांका electricity connection, त्यांका water connection मिळून नासले. Because आमच्या especially कलंगुटान they have a house ते रावतात आणि एक रूम ते भाड्याक दितात. Suppose they have a house ground plus one. Ground they stay, on top they have a commercial guest house. Electricity department त्यांका connection दिना. ते म्हणता one house number one connection. So आमका त्रास पंचायतीपासून त्रास जातले, त्यांकापासून त्रास जातले for their own business because of this house numbers. But I'm sure the CM has incorporated a suggestion. He's going to help all these houses get house numbers. Coming to MRF, material recoverable facility, he has sanctioned 15 crores for it. आता कालागूट पंचायत आणि कांदोलीम and other panchayat, they are well to do panchayat. त्यांच्याकडे पैसे असतात to put up their own MRF. But the poor panchayat which don't have revenue, त्यांका जायते त्रास झाले because High Court has ordered all panchayats to put up MRF. But they don't have this money, they have to pay fines. Goa State Pollution Board has removed fines because MRF has not been set up in these panchayats. So this grant of 15 crores will go to these panchayats and will help them set up the MRF sheds. जसे शॉनान सांगले खरेंच बरो बजेट प्रेझेंट केल्लो हा सीएम आणि म्हाका दिसता हे फावटी सगळ्या लोकांक एकठांय घेवन हो बजेट प्रिपेअर केला. एग्रीकल्चर सेक्टर तितून 24 करोड रुपया जे प्राइस रायज हा पळय तो कंट्रोल करपाक तेणे तो प्रोविजन केल्ले हा. दुसरे 100% चडशा फार्मरांक बाबड्यांक किसान कार्डाची फॅसिलिटी जी कोणाक पावोंक ना तो 100% जी कव्हरेज तेंच्यांनी ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट बसयल्लो आसा फक्त ते किसान कार्ड कृषी कार्ड करपाक. 12 फार्म प्रोडक्ट जे लोक तांकां बाबड्यांक खबरूच नासली जर तर म्हाज्या शेतान कितें पिकता ती पीक खंय विकपाची पळय ती. सो ते ऑर्गनायझेशन क्रिएट करपाक 12 तेंच्यांनी तजवीज केल्ली आसा. एव्हरी तालुकान एक ते ऑर्गनायझेशन आसतलें. सो फार्मरांक आनी भिवपाची गरज ना कित्याक बाबा जर तर जे कोण फुल फ्लेज फार्मिंगेन वचूंक सोदता तेंच्यांनी वयचें आनी जे ऑर्गनायझेशन तेंची टाय अप करून तेंच्यांनी आपलो प्रोडक्ट तांकां विकपाक दिवचो. भारतीय जनता पक्ष कळंगूट मतदारसंघाच्या वतीन आज या प्रेस कॉन्फरन्सात गोंयचे जे बजेट मांडला मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे अभिनंदन करपा खातीर आमी सगळे कार्यकर्ते कळंगूटचे हांगा जमिल्ले आसात. म्हाज्या दोन्ही मित्रांनी कांय गजाली सांगलेल्यो आसात. एक दोन मुद्दे उरले ते हांव तुमकां सांगता. खास करून हो जो बजेट आसा की कर वाड म्हणजे एडिशनल टॅक्स न लायता सामान्य मनशाचो हो अर्थसंकल्प आसा अशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कारण कित्याक आतां जाणें सांगलें त्या प्रमाणे की विधवा बायलांक 2,500 केले सामान्य बायल. दुसरे भूमिपुत्र अधिकारिता योजना म्हणजे घरां जी आमची कुमदाचे जागेन आसा, आफ्रामेंतान आसा, गव्हर्नमेंटाच्या जागेन आसा किंवा इतर जागेन आसा ती सगळी जागा घर नंबर दिवप आणि लिगल कलेक्टर मार्फत कमिटी काढून ती लिगलायज करप ही दुसरी गजाल. तिसरी गजाल सामान्य मनशाक म्हटल्यार अंगणवाडी जी मित्र बायल आसताली काम करता तिका 7,000 पयलीं पगार आसलो आता 10,000 या बजेटान केल्लो आसा. चौथे अत्यंत महत्वाचे असे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आमचे आसात तांकां आपले वस्तू तयार केल्ल्यो आसा त्यो तशे विकपाक गांवांत मेळना म्हणून खास करून मेरशे हांगा एक सेंटर उबे जाता मोठे जे सबंद गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप कितें उत्पादन करतले थंय व्हरून दिवचे पडटले आनी तांकां तांचे तो फायदो मेळटलो.